कॉलेजीच्या अनुदानाचेर मुख्यमंत्र्याबरोबर ओपन चर्चेक तयार आसा। मुख्यमंत्री पार्सेकारान 15 दिसां भितर चर्चा दवरची म्हणून मांद्रे कॉलेजीच्या अन्याय निवारण समितीन आता मुख्यमंत्र्याक आव्हान दिलां। मांद्रे कॉलेजीच्या अन्याया आड समितीन हरमल मोर्चा काडिल्लो। हो मोर्चा लोकांनी घरां धाडिल्ल्याचो म्हणून मुख्यमंत्र्यान तोमणो मारिल्लो। अन्याय निवारण समितीन जाय जाल्यार ओपन चर्चेक येवचें म्हणून मुख्यमंत्र्यान म्हणिल्लें। ही चर्चा मुख्य प्रवाह मुख्य प्रश्न सोडून भायर वचू नये म्हणून आम्ही लिखित स्वरूपात आमच्या झालेल्या अन्यायाची आम्ही संपूर्ण मागणी दवरतात। सरकारान आपली त्याने ज्या प्रकारे महिलांचा अनादर केलो त्या संदर्भात त्यांना एक आठवण आम्ही देऊ इच्छितात। 4 वर्षापूर्वी निवडणूक झाली, त्या निवडणुकेन सौ संगीता परब यांची मनधरणी करून पाय धरून मनोहर पर्रीकरांना हाडून भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी तिच्या घरापर्यंत व्हरून तिची विनवणूक करून त्याचा पाठिंबा मिळेल। वरची तुका नारी शक्ती जाई भायर सर इलेक्शन येऊ नये मागीर दाखोवया तुका नारी शक्ती कशी स्ट्रॉंग असता ती। ही व्यक्ती अशी आसा, मुख्यमंत्री असो आसा की त्यांनी ठरयल्ले आसा ह्या परिसरातील खंयच्या शिक्षण संस्थांक मदत करपाची ना अशें ठरयल्ले आसा आणि त्या प्रमाणे तो सगळे संस्थांक आसा सगळ्यांक त्रास करीत आसा। माझो अनुभव आसा आणि कसल्याच तरेन तांकां सहकार्य करूंक दिना। ऑफिसरांक क्लियर कट इन्स्ट्रक्शन आसात की त्यांची कसलीच कामां जावंक जायना म्हणून। हळूहळू मांद्रे मतदारसंघात विरोधकांचो आवाज वाढत आसा। मागीर तो तेरेखोल पासून मांद्रे किंवा मोर्जी पासून पालया मेरेन। ऑनरेबल सीएमान काल जो स्टेटमेंट केला स्त्रीच्या संदर्भात त्याचो आम्ही निषेध करतो। ह्या अन्याय निवारण समितीत कसलाच राजकारण ना आणि आम्ही राजकारण विरहित आसा म्हणूनच हेतून सामील झालो। 15 दिसां खातीर म्हूण कामावेल्यान काडिल्ले, मात 15 म्हयने जाले तरी कामार घेतले ना म्हणून खेळा खात्यांतले 150 कामगार धरण्याक बसल्यात। सरकारान बेगोबेग कामार घेवचे म्हूण मागतात। खेळा मंत्री तवडकारान कामगारांक कामार घेवंक सांगले ना जाल्यार खंय काणकोणां ताचे आड प्रचार करतले। खेळा खात्या भायर सगळ्यांनी धरणें धरलां। जवळ जवळ 15 महिने जाले आमकां 15 दिसां खातीर म्हणून काडलेले। 15 महिने तेंच्यांनी घेवपाकूच टायम वेस्ट केलो आनी आतां तेंच्यांनी डिसेंबरान पोस्ट काडल्या। लास्ट डेट आमी डिसेंबर 7 जी आसली तेज्याक पयलीं आमी सगळ्या भुरग्यांनी आमची एप्लिकेशनां पावयल्या, आमचो युनियनाचो नोटूय दिला आनी तेज्या भायर आमकां जे कितें तेंच्यांनी ज्यो अटी घातल्या इंटरव्यूक जावं तेजेर सुद्दां आमी कन्सिडरेशन मागलां। तेज्या उपरांत ताका आमी 3 लेटरां केल्या। त्या लेटराच्या नुसार सुद्दां आमकां कांयच रिप्लाय दिवंक ना। आतां फक्त आमी ह्या डेमॉन्स्ट्रेशनान आनी आयज जी पत्रकां मार्फत जी रॅली जातली तेज्या नुसार आमी तांकां सांगूंक सोदता की तुमी एक आठवड्या भितर तरी करा, ना जाल्यार फुडली स्टेप आमची तेज्या मतदारसंघान वचून सुद्दां तेज्या अगेन्स्ट प्रचार करपाची आमची तयारी आसा। जर आतां सुद्दां जर ते आमच्या खातीर कांयच पावल घेयना जाल्यार आमची फुडली तयारी तेज्या काणकोण मतदारसंघान वचून तेज्या अगेन्स्ट अपप्रचार करपाची आमची तयारी जाल्ली आसा। इतल्यान खबरांचे तरंगात सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार।